प्रवेश कित्याक उबे रावया. Yang bali bedong templang tuja Bapa darbarancha Yana goda segi bernitau tuga Raya seksung saraja Kito porto suzo waiba Kahayeci Makan tak mai masuyo sandrem donggo Tumun kurbesago Ayam bali bedong templang tuja Bapa darbarancha Lana goda sanggi warnitau tuka Raya seksung saraja. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव समोर आणि पवित्र आत्माचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, परत एकवटी ह्या भोव सकाळी आमी सर हांगासर आयल्या त्याच बाळोक जेजूक अर्घ दिवच्याक ताची स्तुती करच्याक आनी तितलेंच तरी दडत्यान ताका आमच्या जिवितांत मानून घेवच्याक आनी स्वीकार करच्याक. आयच्या देवस्तुतेंत जो कोण आपणाक मानून घेता तो म्हाका दादल्याकच मानून घेता म्हणून ताचे शिकवणे मुखांतर आमकां दाखोवन दिता. तर आमी खंयचे रितीन ताका आमी मानता, खंयचे रितीन आमी ताका स्वीकार करता, खंयचे रितीन आमी ताचें जिवीत जिवन आसा ह्या विशीं आमी नियाळ करता आसतना तोच जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत सदांच उजवाड जावन रावून म्हणून मागता आसतना आतां आमची सर अस्कतकाय, आमचें उणेपण आनी आमची पातकां ताका समर्पया अशें ताचे तान भोगसने मागून अर्थाभरीत ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकां आमी आयतें करया. हांव पातकें देवा आनी तुमकां भयणीनो म्हजो न्याव सर सांगता, मनान चिंतून तोंडार सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासत म्हाका सदांच सामकां मागीर सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदा देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somia Kakrutka
प्रार्थया. प्रत्येक जावन ह्या नव्या वेळार बेगीन सामको बरो पावस मेळच्याक आमी मागया. देवा आमच्या मोगाल बापा, मनशा सायब ताचे पुर्विले वडवेक परस वर्ते करून तुवें उबारलाय. उतरा वर्त्या मोगान आनी काकोळतेन तुवें आमचे सोडून केले म्हूण उगडास तर पवित्र स्थानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. तर आमचे जिणेंत तुजे कुरपेंची देणी थून सदांच काळ सांबाळून दवर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्तांव वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. दमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पापोस जावन दर्याचे पयन कर्ण पाऊल आनी ताचे सांगाती पांपिलियान परगे म्हणले कडे येवन पावले. इतल्यार जुआवन तांकां सांडून जेरुसलेमाक पाटी गेलो. पूण ते पेरगे तावन तांचे पयन मुंदरून गेले आनी पिसिदियांतल्या अंतियोक शाराक पावले. हांगा एक साबाताच्या दिसा सिनोगोगा भितर सरन थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी प्रवादेच्या ग्रंथांतले वाचून जातच सिनोगोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाडन म्हळें, बाबानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमचे परचेक तुमी शिकून दिवेत. तेदवा पावल उठलो आनी लोकांक मावून रावूंक हातान गुर्त कर्ण हे परी उलोवंक लागलो. इस्रायलाच्या बाबानो आनी तुमी देवाक भियोन चलतल्यानो, ऐका. इस्रायल परचेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडले आनी इजिप्तांत ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्ते केले आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांतावन भायर हाडले. 40 वर्सां अरण्यांत तांची साल ताणें सोसून व्हेली. उपरांत कानान गांवांतली 7 राष्ट्रां नास कर्ण तांचे गांव ताणें इस्रायलकारांक दायज करून दिले. अशे 450 वर्सां पाशार जाली. उपरांत सामुएल प्रवाद्या पर्यंत ताणें तांकां निती करत दिले. त्या नंतर तांणी आपणाक रायसाय म्हूण मागले आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यंत बेजमीचे कुलयेंतल्या किशाच्या पुताक सावलाक रायकन दिलो. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो रायकर्ण उबारलो. ताचे विशांत साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना संगडो म्हाका मेळ्ळा. सर्व मुच्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयलेले प्रमाणे दाविदाचे संततेत तावन देवान इस्रायलांक एक सोडवणदार दिला. तो जेजू जावन आसा. सगळे इस्रायल परचेक आपले पाताक रडून देवा थंय पाटी परतल्यांचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केले. अशे ताच्या येण्याच्या तयाराय केली. आपले मन्यारपण आखेर जावन येता आसतना जुआवन लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशान चिंतात तो हांव न्ही. तर ऐका, म्हजे उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांच्यो वोनो काडूंक सयत हांव योग्य न्ही. देवाचे उतर हे, तुझी दया सर्वेस पोरा, सदांकाल गायनानी वाकंतोलो. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदांकाल गायनानी वाकंतोलो. तुझी दया
सर्वेस्परा सदांकाल गायनानी वाकंतोलो संततीचे संतती तुझे विश्वासी पोण परगटतलो तुझो मोग सासनाक पाळटा तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा तुझ्या विश्वासीपणाची बुनयाद सर्गार तुवें घाल दवरल्याय तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनानी वाकंतोलो दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें विंचलो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो म्हजो हात सदांच तुका सांबाळ धरतलो आनी म्हजो बावलो ताका घट करतलो तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनानी वाकंतोलो तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनानी वाकंतोलो Alleluia, 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 Alleluia. जेजू क्रिस्ता विश्वासी साक्षीदारा मेल्ल्यांतलो प्रथम उठलेल्या आमचो तुवें मोग केलाय आनी तुज्या रक्तान आमची पातकां तुवें धुवन काडल्याय Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो तुमच्या सोबे आसो जुआंव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. सिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, कोणी साकोर आपल्या दनयप्रास व्हरतो न्हय, तशेंच धाडलेलो आपणाक धाडटल्या प्रास व्हरतो न्हय. हें तुमी जाणात तर कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार. तुमच्या सकटा विशयांत हांवें अशें म्हणना, हांवें विसरून काडिल्ले कोण म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजे सांगता जेवतेल्यानच म्हाका आड पांय दिला. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी खरी जावंक जाय. हे घडच्या वेळार आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सतमंचाक हे घडच्या आदींच हांव तुमकां सांगता. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण हांवें धाडल्याक मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता, आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडल्याक मानून घेता. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. बाळक जेजू ते माझ्या बाळक जेजूच्या भक्तीक न्हू
पास्कन्स काल आमी मुंदरून आसा. जेजो जिवनपण जाल्या उपरांत ताणें दिमची विविध शिकवण, ताणें भासोवचे विविध संगती आनी तसो संदेश आमी आयकूनच आसा. प्रत्येक जावन आमचें क्रिस्ती जिवीत बरें करूंक आनी बऱ्यान जियोंक सोंप्या रितीन तो आमकां कळीत करता. हें आमी जाणा, कित्याक आमी ताचे पाटलावदारी जावन आसा. पूण आज आत्तां आमी आयकलें भोव अपुर्बाचें उतर हांव 3 संगतीन तुमच्या मुखार वाचतां. जुवावण दिल्लें जेजू विशीं 3 संगती. पयल्यान पयलें, शिसांचे पांय दिल्या उपरांत जेजून कितें म्हणलें तांच्या लागीं, कोणीय साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय. दुसरें, म्हज्या सांगाता जेवतल्यांस म्हाका आड पांय दिला. आनी आखरेचें भोव गरजेचें तुका आनी म्हाका, जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका दादलेल्याक मानून घेता. मोगाच्या न्हू हें समजोंक, हें जाणा जावंक कितेंच कश्ट ना. सोंप्या रितीन विबारिला आनी बरें करून आमी आयकलें. तर हांव तो कसलो गुटू लिपोवन आसा, या कसलें नांवाल आसा हें म्हाका कळीत ना गे. हांव जिवन ना गे, म्हाका समजना गे. खंडीत आसा. तर हांव तो कसलेपणी कश्ट आसा गे. हांव निजाय की म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव मानता, हांव ताका स्विकारसिता आनी जें कितें तो म्हाका सांगता त्या परी हांव जियेता. दुबाव आसा गे, कश्ट आसात गे. वा आनी चिंतून हांव खंयसर आसा, हांव खंयच्या रितीन हांव म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ता जिवन जाल्यार सोम्या जेजू क्रिस्ता स्विकारसिता. आनी की म्हाका म्हज्या आत्मीक संगती विशयांत आनी की हांवें समा अवलोकन करूं ना गी. जर तर आमकां अवलोकन करूंक अवकाश मेळ्ळ्यारय आमी करुनातल्यार, कळीत आसुनूय करनातल्यार ती ताची सूख गी, या म्हजी सूख. वय मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत जर तर आमी एक नदर मारून तर खंडीत जावन आमी सबार फावटी ह्या विशीं नियाल केला, सबार फावटी परत परत ह्या विशीं हांवें आयकलां, सबार फावटी म्हाका तें जाय म्हूण भोगलां. पूण कळीत आसुनूय समजून आसुनूय आनीक जाय म्हूण भोगल्यारय आशा आसल्यार ध्येय आसल्यारय ती दियेला म्हणलें एक आमी विचारूंक जाय. तें कोणा कडेन विचारचें? वय खंडीत म्हाका ह्या वक्ता सबार गणितां तुमच्या मुखार दवरयत, सबार संगती तुमच्या मुखार दवरून म्हाका त्या विशयांत उलयत. पूण तें सर कितेंच फरक पडना. कित्याक हें उतर जावन आसा, ही शिकवण जावन आसा जेजून म्हाका दिवची. तें पेल्याची शिकवण न्ही, पेल्याचो संदेश न्ही, पेल्याचें जिवीत न्ही. म्हाका ताणें आपयला, म्हाका ताणें सांगला, म्हाका ताणें तशें करूंक आमी हारला. तर तें हांव करतां गे. तरी आमकां सुलाभायन सोंप्या समजोवचे खातीर एक गणीत तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक ह्या विशीं आमी सबार फावटी आमी आयकलां, आमी सबार फावटी टीव्ही चॅनलांनी आमी वाचलां, देखलां, आनी तितलेंच न्ही आमकां त्या विशयांत भोगलां. तो जावन आसा फादर स्टॅनी स्वामी, जेजुईट ह्या जाग. सबार वर्सां विविध जाग्यार तो वावरून आसलो. आखरेची थोडी वर्सां ताका दालितां संगीत जियोंक
आदिवासी संगी जिवंक ताका अवकाश मेळ्ळो मात्र न्ही तांचे संगी रावून कशें जेजू आपल्या 12 शिसांक घेवन विविध जाग्यार वचून तांचे कश्ट चूक समजलो आनी तांकां परिहार दिलो. त्याच परी फादर स्टॅन सामीनी एक निर्धार घेतलो. ते कितें तांचे संगी रावून तांचे कश्ट समजून तांचे दूख समजून हांव एक देवाचो मानियरी जावन देवान म्हाका आपयला, ताणें म्हाका विंसला, तांचे खातीर हांवें कितें म्हण करूंक जाय. जेजूची फकत वळख दिवची न्ही, वळख करची न्ही, बागार जे कितें तांकां मेळोंक जाय, जे तांकां आसूंक जाय, देखून हांव तांकां परिवार सोदतां अशें तांचे खातीर तो झुजोंक लागलो. तांचे खातीर तो जियोंक लागलो. तांचे खातीर साबार फावटी सरकाराच्या मुखेल्या संगी आनी खंयचे थंय वचोंक जाय, ऑफिसा लागीं वचलो, गेलो, काम केलें, वावुरलो. पूण कोणें ताका मानून घेतलें? कोणें चिंतलें तो एक बरें काम करता म्हणून? कोणें चिंतलें तो तांच्या बऱ्या खातीर, जिविता खातीर, तांच्या हक्का खातीर ते वावरता म्हणून? खंडीत थंयसर आसल्या त्या आदिवासींनी, दलितांनी मानून घेतले. हो जावन आसा आमचो हिरो, हो जावन आसा देवान धाडिल्लो खरो सेवक, एक निजायक, एक शिष्य. आमकां कळीत नातलें, आमचे दोळे उक्ते केल्लो तो भोव मानादेक. त्या लोकांनी मानून घेतले. पूण निजायक कोणें मानून घेवंक जाय ताणें मात्र ताका हे नेमी जावन दुस्मान जावन लेखलो. कश्टले मात्र न्ही, जैलांत गेले मात्र न्ही, न्यूजारी पब्लिसिटी दिली तो आमकां विरोध. वय मोगाच्या भावांनी भयणी, जेजू क्रिस्ती ह्या संवसारी आयल्या वेळार सबारांनी चिंतलें, वय वो बरो मनीस आमचे खातीर काम करता, आमकां नवें जिवीत दिता, आमकां परत एक अवकाश आसा, हें पुरो शिकोवन दिल्लो. आखरेक कितें जालें? जें कितें म्हज्या सांगाता जेवतल्यानच म्हाका आड पांय दिला. वय आतां आमी खंयसर वयचें नाका, आमच्याच कुटुंबा वयर आमी एक नदर मारया, ह्या म्हज्याच जिविता वयर एक नदर मारया. हांव म्हज्या कुटुंबांत, ह्या म्हज्या कुटुंबांत सांदें खंयचे रितीन आसात, आमी कशें जिवन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचें तें आसचें मनशासायब. मनशासायब म्हणटा आसतना साबार फावटी थोडी अस्कताय आसा, उणेपण आसा. आमकां सर्वांक बरें जावंक जाय, बरें करूंक जाय असलें ध्येय आसा, शेवट आसा. तरी खंयसर की आमी खंयच्याय एका वस्तू लागून, खंयच्याय एका संगती लागून, खंयच्याय एका विशया लागून जे कितें हांव आशेता तो कसो शेवट आसा, ध्येय आसा, तें करूंक म्हाका देर मेळटा. तें सांगूंक हांव मुखेलपण घेता. वा थोडे फावटी म्हज्याच कुटुंबांत कितेंय चड उणें जाता, मानसपात घडटा असल्या संदर्भार हांव मोदें पडोन न्ही बाबा, न्ही भयणी, न्ही पप्पा, न्ही मम्मी अशें म्हणून अशें आसूंक जाय, हें आमकां जेजून शिकयलां, असलें वातावरण आसूंक जाय तें हांव सांगतां. वा म्हजें तें कितें एक लिपुलो गुटू आसा, तें यशस्वी जावच्याक या तें म्हाका मेळच्याक हांव म्हजे दोळे दामतां, वा सुकारी मारतां. वा आनी एक संगतींत, वय हांव जावन आसा एक क्रिस्तांव, हांवें सर साक्रमंत घेतल्यात, हांव मिसाक वेतां, हांव नवें करतां, आनी कितें जाय कोणाक हांव विरोध ना. तितलें म्हणटच सर सारकें जालें गे. तितलें म्हणटच हांव निजायकी जेजून कितें आतां सांगलां, जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडल्याक मानून घेता म्हणून सारकें गे. वय भायल्या दृश्टेन एक्सटर्नली ह्यो सर संगती भोव गरजेच्यो, आमकां जायच. तेन्ना मात कोणी एक पळयतना सयत या देखतना सयत पळय ताचें नर्तें, पळय ताचें जिवीत, पळय ताचें उलोवणें, पळय ताचो स्वभाव भोव आपुरबायचो, खंडी सांगतात. पूण ते फकत भायल्यान
only external signs, only external appearances, only external gestures, या postures, ते temporary. ताच्या बदलाक जे कितें ल्हानपण हांव बरी संगती शिकून आयलो, म्हज्या वडिलां तावन, ह्या जगमुखादार तावन, धार्मीक भाव भयणी तावन, तसले संगती जर तर हांव आज नियाल करता, म्हज्या जिविता वयर अवलोकन करता आनी तें हांव इवॅल्युएशन करून परत हांव खंयसर हांव निसरला, खंयसर हांव चुकोवन पडला, खंयसर म्हजे ते ल्हानशे संगती घडल्यात ते हांव फाटी हाडून सारकें करता, तेतला जे कितें हांव भायल्यान दाखयता म्हज्या अंतस्करणांत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या जिविता भितरल्यांनी असल्यो संगती आसा जाय म्हणलें बघता. असल्या संदर्भार खंडितान म्हज्या भावांनी भयणी मोसोर म्हणलो आसचो ना, हागे म्हणलें आसचें ना, जिद्द म्हणल्यार पळोव मेळचें ना, राग म्हणल्यार म्हजेच आसतलो हांव तूं कंट्रोल करता पेल्यांक दाखयना, वा बोट दाखोवचो ना, मागीर हांवच सर्वस्व, हांवच वयर, हांवें सांगलें तें जायचें म्हणल्यार चिंता भासचें ना. कित्याक जुजे मोरे जेजू कशें सोर संदर्भार एक भाग्यवंत कुटुंब जावन जियेलें गे, तेच चिंता पळय म्हजे तें, म्हज्या कुटुंबांतय, म्हज्या शेजारीतय, म्हज्या समाजातय म्हाका मेळटलें. कित्याक ती जावन आसा देख, तीच देख हांवें घेतला, हेची चिंता हांव म्हज्या कुटुंबाक दिता आनी पेल्याक दिता आनी समाजाक दिता, आनी हांव म्हज्या करण्यांत, देखींत, नर्त्यांत हांव दाखोवन दिता. तेन्ना मात्र आमचें जिवीत नंदन जातलें. तेन्ना मात्र जेजू सांगलें बरें, जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका दादल्या लागी मानून घेता. फकत हांव सदां मिसां येता, फकत हांव क्रिस्तांव, फकत हांवें सक्रामेंत घेतल्यात म्हळ्यार पावना. तें कितें हांवें घेतलां, कितें म्हजें तें आसा, हांवें स्विकारलां, तें हांवें म्हज्या करण्यांनी करूंक जाय. पूण ताका एक भोव अपुरबायचें संगत वस्तू आमचे थंय आसूंक जाय, भोव अपुरबायचें. जर तर ती वस्तू म्हजे थंय आसा, त्या विशीं हांव सदांय प्रयत्न करता, तर खंडीत हांव परिवर्तन येवच्याक आनी म्हजें जिवीत मोदा दाखोवच्याक कसलोच सवाल आसचें ना. ती वस्त जावन आसा जेजूचें हाजीरपण. Every second, every moment, the presence of Jesus Christ in my life. जर तर जेजूचें हाजीरपण हर एका संदर्भार आसा, तरी म्हजे मनुश्य साहेब आसतना तो म्हाका जागयता, तो म्हाका कळीत करता. तशें सांगनाका, तशें उलयनाका, तसलो निर्धार घेनाका, तसलें मेट घेनाका. कित्याक तें तुका सारकें वाटेन धाडिना. बागाद तुका 8 वाटेक धाडटा, तुजें जिवीत मोठें करता. तें सारकें न्ही तुजें चिंता पळय, नडतें, उलोवणें. कित्याक तो तुजें तें आसा. ताजें हाजीरपण तुका तवळ तवळ बऱ्या उजवाडान रावोंक, उजवाडान जियोंक, उजवाडान मुखार वळोवंक तुका वाट दाखयता. तोच बाळक जेजू आज परत आमकां आपोवणें दिल्लें आसता. ताची शिकवण आयकूंक आमकां ताणें आमंत्रण दिल्लें आसता. त्या शिकवण बरें जियोंक परत आमी प्रयत्न करया. तोच बाळक जेजू आमच्या जिवितांत एक खरो उजवाड जावन रावोन दी. Papago folwaraso kurtancha mogaso kantya karzan watya mona tuka hasbedonso kirgodam chichiba tuka bedon Seveja Spirita Tumka bergos mata Bapa angka padai
발짝 तुझे बेसा बापा आमका भाट चैत्र तुझे बेसा कुर्बेन आमका हेठ 발짝 तुझे बेसा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता दसलें जा म्हणून मागात बलिदान आपल्या मनात आणि नेहमी आमच्या सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची सकाळची जेनी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूचे आमोले कूड आनी रगत तुज्या हातांतले आमी घेता ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणित देवसायमान वांटो दिताय जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमच्या जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां करपा दी क्रिस्त आमच्या सम्यावर बेम सर्वस्पोर तुमचें सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासोया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर कळ्यांनी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणणी ओरत्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पस्काची बली आमच्या खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बली जावन मारलोलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार दरबारात सर्वेस्पतो सर्वांनी संसार भला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही दनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पणचें तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घातली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगळ परगटुया सौम्या जेसू
तुझे मरण आम्ही सांभाळता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटा, तुझ्या या सौम्या जेसू आम्ही अग्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणे उगदास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रग सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुझ्या पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती भगेव धर्मदुता आनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखां आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदराने वैभव तुका ससनाच्या ससना. परत वेकवटी त्यास सोम जेजू क्रिस्तान खऱ्या भक्तीन आनी खऱ्या काळजान स्वीकारसूंच्याक आनी ताका मानून घेवच्याक ताणेंच शिकयलेलें भोव आपुरबायचें मागणें आतां आमी सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजें कशें सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो अशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. सुमया जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हण शांतीन तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसेब्याच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तो जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सुमय आसो. माय कसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिवे संसाराची पाप करते आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संसाराची पाप करते आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संसाराची पाप करते आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या आमी सर सुभागी.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. भुकेल्या लोकाची दिरवत पळय बसले तांकां उंड्या बसले उंड तो सर्गीतां देवलो सासणेची विहंग आयलो ये जेजू काळजान म्हज्या दुखतां पळय जेवणान तुज्या ये जेजू काळजान म्हज्या दुखतां पळय जेवणान तुज्या सौम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान रक्तामसा तुझ्या माता दादोस करतो जेजू म्हज्या. सामारियाच्या ते परकी स्त्री त्या कैले ते जीवे उदार तुझे तांदूळ माळटा सर्वकाची चालल्या आमची वागोवची. ये जेजू काळजान तुझ्या पळय जेवणान तुज्या ये जेजू काळजान म्हज्या दुखतां पळय जेवणान तुज्या. सौम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रक्तामसा तुझ्या म्हाका दादोस करतो जेजू म्हज्या. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्या सायंबाग तो वखद लायताय आनी ते नवें करून आमकां सस्ताच्या जिविता तयार करताय. आमी आतां घेतल्या सोडूनाच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याचे घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुडाचो फल
आमच्या जिवितांत चढय. जेजू क्रिस्त आमच्या सेम्यावर वेम. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. कळो न्ही. एक घडी बरें बसात. मोगाच्यान आमकां कळीत आसल्या प्रमाणे मे 10 तारीख इलेक्शनाचो दीस. भोव गरजेचो दीस आमकां हर एकल्याक आमच्या प्रतिनिधी विसरून काडचे हक्क आमकां हर एकल्याक दिला. अशें आसता वोट घालचो आमचो कायदो जावन आसा. कोणाक वोट घालीचें म्हणलें तुमकां बऱ्यान कळीत आसा. सगळ्यांक प्रत्येक जावन जर तर आमकां बरो मुखेली जाय, बरो सरकार जाय, आमी हर एकल्यांनी हे हक्क दाखोवंक जाय. कित्याक हे म्हजे हक्क. पूण आमचे ते एक चूक समजून आसा. एक वोट न्ही हांवें कित्याक घालीचें. एकदम धग आसा. कोण हे वचून त्या क्यून रावचें. कित्याक घाली आमी एक वोट घालनातलें कांय कितेंच जायना. हे चूक चिंतप आमचें तें आसा. पूण मोगाचो न्हू तुजे एका वाटा निमती तुजो मुखेली येवंक आसलो तर तुका चुकोवंक साध्य जाता. एक वोट पुरो. आतां चिंते 100 तुज्या एका वाटा निमती 100 मेळोन जीक जमसा जाल्यार तुजें कारण जावन आसा. देखून आमी आलसायन नीब दिवन धग आसा, क्यू आसा, म्हाका तकले पडपाट आसा म्हणून चिंतून रावचें नाका. बगार म्हाका दिल्लें तें हक्क आमी दाखोवया. अशें बऱ्या मुखेलेक आमी विंचून काडया. अशें बरो सरकार आमकां फावो जावन दी. जशें हर एकल्यांक आमी त्या मे 10 तारीख वचून आमचो वोट घालचो कायदो आमी दाखोवया. आमी बरें करून बऱ्या मुखेल्यांक आमी विंचून काडया. तशेंच मोगाच्यान आमच्या मुखार आसा साबार याजाक दडंग दटमोट वय एकले याजाक तुमी पळयतात हांगा आमचे संगी आसा. उरल्या दोगां तुमी पळयले तांकां परतो वळतर तरी आज आमच्या मदगांव आसतना म्हाका दिसाक वरता संतोष तांची वळख करची. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा फाटल्या साबार 35-40 वर्सां जावन आमी मिसांव काम करून आसा. आफ्रिका म्हणल्यार टांझानियांत आमी तुमी हर एक फावटी तुमचो सहकार तुमचो प्रोत्साह प्रत्येक जावन आमचे मिशनरी हांगासर आयिल्ल्या वेळार तुमी दाखोवन दितात. आनी तेच जावन हांगासर आसता सर येजाक मिशनरी दोग हांगासर आमच्या गांवांतले थंयसर काम करतात. ते राजर आयल्यात आनी दोग जाण थंयसर आमचे येजाक वचून तेंच्या तरणाट्यांक विसरून काडून येजाक जाले आमचे थंय दोग जाण आसात. पयल्यान पयले बाप रेमंड तो मिया पदावचो साबार वर्सां जावन मिसांव काम करून आसा. आतां राजर आयला देखून आमच्या मदगत आसा. खंडीत तांणी हर एक फावटी आयल्या वेळार हांगासर मीस भेटोवन तांचे विशीं आमकां सांगतात आनी तुमी तांकां सहकार दितात. तर तांच्या बऱ्या भलायक बसत तांच्या मिसांव बसत आमी ताचे मागया आनी ताका आमी आज हांगासर आयल्याक आमचे संगी मीस भेटायल्याक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आसा फादर एडविन मोशी जस्ट गेट स्टँड लेट देम नो यू. तो टांझानियांत आसतो. म्हजो स्टुडंट जावन आसलो. हांव थंयसर काम करता आसतना म्हजो स्टुडंट जावन आसलो एडविन. आज एक बरो याजाक जावन तांचेच लोकांक तो थंय मासले धरून आसा आनी अशें मुखार आनीकय मिसांव काम भलादी जमच्याक तो काम करनासतना आज तो चॅप्टरा खातीर हांगासर आयलो. आमच्या मदगत आसा. आमचे संग मीस भेटयला. ताकाय देव बरें करूं. थँक्यू फादर एडविन. मागीर आसा आमचो गांवचो फादर जॉयसन तरणाटोचो थोडेच वर्सां आदी वर्दमळ्ळो. पूण वर्दमळून म्हाकाय देवान आपयला एक मिशनरी जावच्याक अशें व्हडा उमेदीन थंयसर वचून काम करून आसा आनी तो आतां राजर आयलो. ताका आमी देव बरें म्हणया. आनी तशेंच आसा आनी एकलो फादर रेजिनाल्ड. तोय म्हजो स्टुडंट हांव थंयसर आसतना
हांव ती फॉर्मेशन आसतना तो स्टुडियो जावन आसलो आज एकदा डांगत खरो तरणाटो जाला जेजून सांगले बरे पिटर यू आर द रॉक म्हणून तशें तो एक रॉक जावन आज तांच्या लोकांक जेजूची बरी खबर परगट करून आसा तर ताका आमी देवकर म्हणया आनी स्वागत करया थँक्यू फादर रिजिनाल्ड आतां आमी प्रागाचे बालका जेजू आमी नव्यान करया मनशाच्या भुरगे सांगासा रामसो म्हजो संतोसो म्हणटा समी जेजू मनशाचो येस जावन जियेलो सर तांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें ताका फाव जालें ज्ञानान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बालपणांत हांव हो मनशाक तेच्या गरजांनी तो पावता रागसो जेजू बाळक म्हणटा तितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आतां एक घडी भर आमची सर तेसावा ताचे मुखार दवरया जे कितें आमकां विचारूंक आसा मागूंक आसा सांगूंक आसा तो आयकूंक तयार आसा प्रत्येक जाण बेगीन सामको बरो पावस येवच्याक आनी तशेंच आमचे एलिसा बरें जावन इलेक्शन बरें जावन आमकां बरो सरकार मेळच्याक आनी तुमचे सर वैयक्तीक तेसावाय ह्या वक्तार ताचे मुखार दवरा सांगात आमच्या मिशनरींक तांकांय मागया तांच्या पासून मागया मिसांव गांवां पासून ती मागया थंयसर वावर करच्या तांकां सर मिशनरींक तांकां तो जेजू क्रिस्त आदार जावन दी बरी भलायकी दिवन दी आनी तांचो खरो मुखेल जावन बरो गवळी जावन तांचे संगे रावोवन दी म्हणून मागया प्रार्थया ए भाग्यवान जेजू बालका सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे रास आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जा आमचो दिसपट्टो त्रास आनी आमचे तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दिनाका नामान मुरये आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी देवाचो पोत मनीस जालो मायम्या बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बालका मायम्या बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बालका मायम्या बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बालका जेजू बालकाक मागणे हे आजोबाच्या जेजू बालका आमच्या बेजार कालसाचेर एक आपुलकी दीस घाल म्हणून तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले कर्मोतेन बरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसूं दी आनी इतल्या प्रेगान मागची कृपा आमकां दिव दी कारण आमचे वयर सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमाक निगुजोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वंदनच्यान सदां वचूं आमेन आतां एक घडी भर आमी जेजूक अर्घ दिवया सभार संगतींनी सभार संदर्भार विविध संगतींनी ताणें आमकां बेसावन भरलां राखलां सांबाळलां ह्या सर संगतींनी आमी एक घडी भर ताका अर्घ दिवया अर्घा मागणी ए बो उद्धार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां न्याय केल्या व्हड्या उपकाराचेर आमी अर्घ मेळया तुजे आपुलकी आनी वरणी केल्या तुजो आमचा आमचो देव रस्तार सांबाळना आनी सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजोबाच्या आनी म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी
सर क्रिस्तांव आणि तुझ्या मध्ये देवी मोदा सरजोदे सत्याने महिमा तुका बाळका जेजू आमेन. बालका जेजूचे आशीर्वाद आम्ही मागून घेऊया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आणि तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद दी. जो बापा आणि पवित्र आत्मा सगळ्यां जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक मागता तुमकां समेस्तांक एक बागी दीस. जेजू बाळका आमचेर बेसांगार आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमचेर बेसांगार आयक आमची मागणी. म्हाका आनी तुमी देतेल्या बसयले सोम्या तुमी घेऊन लायल्या येदिले हार दाड आमकां तुजे पेसोसमे. जेजू बाळका आमचेर बेसांगार आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमचेर बेसांगार आयक आमची मागणी. सोमे आमकां लोरी आशीर्वाद आमकां सजे कुरवे आमच्या देवा आमच्या सांगते बापाचे पुत्राचे आणि पुत्राचे नावे